नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल आणि योकार तुमकां सगळ्यांक इन युअर फेवरेट प्रोग्राम युवापंथी विथ सचिन सीझन 3. आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी गेल्ले खांडोळा कॉलेजीन, सरकारी महाविद्यालय खांडोळा हातून आनी जायती मजा मस्ती थंय जाली, सगळें तुमकां दाखयतले. पूण परत एकदां तुमकां याद करून दिता, उर्बा हो इव्हेंट जावपाचो आसा 9 आनी 10 तारखेक कुंकळ्ळेच्या ग्रावंडाचेर. सो नक्की येयात, एन्जॉय करात. पूण एक गजाल, प्लास्टीक फ्री अँड कचरो करिनासतना नितळसाणीन आमी हो इव्हेंट मनोवया. उर्बा 2017 9 आनी 10 तारखेक कुंकळ्ळेच्या ग्रावंडार जावपाचो आसा. आयचो हो एक प्रँक आसतलो तुमच्या खातीर, जो खूब इंटरेस्टिंग आसा. पूण प्रँक करता आसतना एक भावना आमच्या मनान आसता की आमी फक्त एंटरटेनमेंट करपा खातीर प्रँक करता, कोणाक हर्ट करपा खातीर प्रँक करिना किंवा आनी कसलोच आमचो हेतू नासता. जर तुमच्या कडेन केन्ना प्रँक जाता जाल्यार स्पोर्टिंग स्पिरिटान घेयात. अँड येस, तुमी नक्की एन्जॉय करतलो हो प्रँक जो आयच्या एपिसोडान आसा. नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल आणि योकार. राईट नाव वी आर ॲट खांडोळा कॉलेज, गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ खांडोळा, सरकारी महाविद्यालय खांडोळा. आणि आमच्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ब्युटिफूल कॉम्प्लेक्स. येस, न्यूली बिल्ड कॉम्प्लेक्स तांचे आसा अँड गुड फॅसिलिटीज दे हॅव. बट राईट नाव आमी ह्या कॉलेजीन पावला विथ द नेम युवापंथी. अँड येस, आमी हांगासर कांय क्वेश्चन्स विचारतले. राईट नाव वी हॅव सम स्टुडंट्स विथ अस. तुजें नाव? शुभम गुप्ता. शुभम. ओमकार गाड. ओमकार. तन्वी भावे. प्रेसी परेरा. Pressy. Okay. So thing is that only one rule: do not help your friend and do not prompt the answer. जर खबर आसा जाल्यार yes, हांव मायक घेवन येतलो तेन्ना आन्सर सांगप. ओके. So there are 4-5 questions आणि जर सगळे आन्सर दिले येस, तुमकां डेफिनेटली एक सुंदर अशें टायफून केन्ना आनी खंय जाल्लें खबर आहा? ते सायक्लोनाचे बद्दल. सायक्लोना बद्दल. आमच्या गोंयांत एक वादळ जाल्लें. वादळाचें नांव कितें? ओखीचे वादळ. आमच्या गोंयांत न्ही एक वादळ जालें. ताचें नांव कितें? कितें आय डोंट नो. सायक्लोन रिसेंटली कितें नांव आशिल्लें? शी याद जायना. आमच्या गोंयांत एक वादळ जालें, ताचें नांव कितें? सायक्लोन. कल्ले रे ते सायक्लोनूच न्हू. नांव आमच्या गोंयांत एक वादळ जालें, ताचें नांव कितें रे? केन्ना ते तो केरळा एक सुनामी जाल्लो. सुनामी आनी वादळ एकच? ना, वादळान कितें जाता एक्चुअली? झाडां हालता. आय डोंट नो. बरें चिंतून तूं आय डोंट नो आन्सर सांगला. आमच्या गोंयांत वादळ जालें, ताचें नांव कितें? आय डोंट नो. सायक्लोन. वादळ म्हळ्यार सायक्लोन. नांव कितें? चक्रीवादळ. चक्रीवादळ न्ही, नांव आसता तें. नो. आमच्या गोंयांत वादळ जालें, ताचें नांव कितें रे? ओके. आमच्या गोंयांत वादळ जालें, खबर आसा मरे? खबरूच ना. सो ताचें नांव कितें? खबर ना. ओके. नो. ओके इज द रायट आन्सर. चक्रवादळ. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. आमच्या गोंयांत वादळ जालें.
सो ताजें नांव कितें रे? ओचकी देवा बरं ओकी काय किती राहते ना ओचकी ओकी KI ओचकी ओचकी. ओचकी जाण कोण ओचकी आसा खबर ना ओचकी ओकी ओके ओकची ओके ओके इज द राइट आंसर. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आय विल बी शोईंग यू वन पिक्चर आणि तो गेस करपाक जाय कोण तो तुका. पॉलिटिशियन नाव 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 सेंटर मिनिस्टर पण कोण तर नाव म्हाका खबर ना. सेंटर मिनिस्टर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एनी गेसेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाव कितें? रामनाथ कोविंद प्रणव मुखर्जी I don't know. No. डोंट नो पळोवपूच नाही ना. President of Lions Club. of India. Okay, I'll show you one picture आणि तुमकां आयडेंटिफाय करपाचो कोण तो. President of India. अरे ना. President of India. No, I don't know. तो नवो फाटी तेगे जाली पळय ती न्यूज बील कोण रामलाल इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद खबर ना प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद Who is this person? I don't know. Don't. Prime Minister of India. Prime Minister कोण? President, yes, he is a president. नाव कितें? माझे कोण देव? याद येना याद आहे ना? कोण बरो रॉबिन आसतलो सीएम बीन तसो. CM गोंयचो गोंयचो पण आसतलो मिनिस्टर बीन आसतलो. गोंयचो CM. नाही गोंयचो सीएम. Okay, who is this person? अटल बिहारी अटल बिहारी. पहिला केन्ना तेका? माइट बी Might be कोण? खबर ना. नो आयडिया. केन्ना पळयला? नो. My God, ह्या मनशाक पळोवंक ना तुमी. Who is this person? खबर ना म्हाका तो वाजपेयी काय कोण तो रघुनाथ माशेलकर खबर ना बाबा प्रेसिडेंट ना तो प्रेसिडेंट इज गोंयचो president, Lions Club. नो आयडिया रघुनाथ माशेलकर खबर ना न्यू प्रेसिडेंट झाला रघुनाथ माशेलकर कोण रे? सायंटिस्ट. ओके. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो प्रणब मुखर्जी
रिवर्स आमच्या गोंयांत नदयो कितल्यो आसा? नेम एनी 4. मांडवी मांडवी जुवारी no no You know? no मादई आणि मांडवी आय डोंट नो मांडवी जुवारी गोदावरी आणि कावेरी राहात गोदावरी आणि कावेरी खंय पडटा गो बरं? दोन बरं गोदावरी कावेरी असं खंय ते सांग म्हाका. पेडण्या काय काणकोण? नुकळो सारखे गोदावरी खंय आसा? नुकळो आणि दोन आहा ट्रिब्युटरीज ते हे का होता गे रे तुवें? म्हणून खबर आहा तुका ती. तापी आहे का तापी झाले 4 झाले. म्हाका फक्त 2 खबर आहा, मांडवी आनी जुवारी खबर. नेम एनी 4. आमची खंयची गती फेरयात आमची खंयची गती फेरयात आमची खंयची गती फेरयात फेरी क्रॉस करता ती. नेम एनी 4 रा येता. मांडवी जुवारी दोन उरता. बाकीच्या चिंच्या पडटल्यो. शापोरा मांडवी जुवारी शापोरा. पुढे आणि एनी 4. नेम एनी 4. रिवर्स. मांडवी जुवारी मागीर मांडवी जुवारी. मांडवी जुवारी मागीर कावेरी कावेरी खंय पडटा? मांडवी जुवारी आणि ना इतली याद येवना. मांडवी जुवारी जाता इतल्यान. म्हाका 2च खबर. 2 नांवां चारूच. साल म्हापसा तेरेखोल आनी जुवारी. नेम एनी 4. मांडवी जुवारी तळपण गालजीबाग. तळपण आणि गालजीबाग. 2च कळना. मांडवी जुवारी मांडवी जुवारी तेरेखोल. इतल्या चित्ता कितें तरी येना जाल्या. म्हाका एक सांग, आमच्या गोंयांतल्यो खंयच्या 4 रिवरांची नांवां सांग. गंगा ब्रह्मपुत्रा गोंयांतली गंगा ब्रह्मपुत्रा गोंयची 4. जुवारी मांडवी जुवारी मांडवी. पुढे 2 सगळ्यांक खबर आहा. ओन्ली 2 जुवारी आणि मांडवी. रिवराची नांवां सांग. मेजर रिवर्स इन गोवा. गंगा यमुना गंगा यमुना गोंयान आसा. गोंयच्यो साल 4. म्हापसा म्हापसा 2 जाली. जुवारी जुवारी. आमच्या गोंयच्या खंयच्या 4 रिवरांची नांवां सांग. खंयची? मांडवी रिवर मांडवी जुवारी जुवारी
मांडवी जुवारी मांडवी जुवारी आणि कितें रे नो आयडिया मांडवी आणि ज्वारी किन्हीं रिवर आमच्या गोयची खंयची चार सांग मेजर हा चार गंगा यमुना गोयची गंगा यमुना सरस्वती मांडवी जुवारी तुझ्या पुढे चला मांडवी जुवारी मांडवी जुवारी खबर ना खबर ना खबर ना ब्रह्मपुत्रा 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 गोंयान खंय आसा कोशाणे माझ्या चार रिवरांची नावां सांग मेजर मांडवी जुवारी साळ आणि खंयचे रे आनी खंयचे रे तेरेकोल सगळी सोयी नावां सांग त्यो 5 आणि 1 वाळवंटी मांडवी आणि ज्वारी मांडवी आणि ज्वारी जुवारी एकूच खबर आहा जुवारी मांडवी वाळवंटी मांडवी जुवारी तेरेकोल खांडेपार आणि खंय जार रे गोयचो पावर मिनिस्टर कोण कितें पावर मिनिस्टर ऑफ गोवा पावर मिनिस्टर कोण आय डोंट नो मडकेकार पांडुरंग मडकेकार पांडुरंग मडकयकर आय डोंट नो एनी जनरल क्वेश्चन्स तो कांयच खबर नाशें खरें सिरियसली आमच्या गोयचो पावर मिनिस्टर मडकयकार पांडुरंग मडकयकर कोण पावर मिनिस्टर पांडुरंग मडकयकर खंयचो MLA तो मडकय पांडुरंग धवळीकर खंयचो हे MLA त्याचं काय नसतं पावर मिनिस्टर ऑफ गोवा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ऑफ गोवा गोविंद गोविंद गावडे गोविंद गावडे ओके हू इज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर कोण ही वॉज द एक्स डिफेन्स मिनिस्टर तुमच्या गोंयान कितले डिस्ट्रिक्ट्स आसा 2 तालुका 13 12 सॉरी सारकें सांग 12 शुअर Yeah. विच इज 12th वन दारबांदोरा पावर मिनिस्टर ऑफ गोवा पांडुरंग मडकेकर right now we have the first winner of this college yes tu tell now वंदिता गंडोलकर Vandita congratulations and this is a special prize special gift hamper from Nestle India Limited a chocolate box specially designed by the mouth and foot painters आणि ते त्यांच्या खातीर खूप काम करतात thank you very much thank you This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited featuring food artist Uttam Kumar. आमचे गोयचो पावर मिनिस्टर खबर ना पांडुरंग कोण पांडुरंग मडकयकर पांडुरंग मडकेकर कोण पॉवर मिनिस्टर ओके and art and culture minister गोविंद गावडे गोविंद गावडे okay I'll ask you 3 more questions जर तू correct answer दिलं तुका prize दिता okay who was the first president of India राजेंद्र प्रसाद who was the first CM of Goa Daman and Diu दयानंद बांदोडकर येस ओके लास्ट क्वेश्चन आमच्या गोंयच्यान राज्यसभे खातीर कितले मेंबर रिप्रेझेंट करता फॉर राज्यसभा 201 201 सारकें सांग 1 sure 1 okay that's the right answer and I'll give you this prize congratulations what's your name किरण Kiran congratulations and this is a special gift hamper by Nestle India Limited specially designed by food and mouth painter so congratulations and yes you deserve it thank you very much thank you This gift hamper is sponsored by Nestle India Limited featuring food artist Uttam Kumar. ओके हो आशिल्लो आमचो क्वेश्चन एंड आन्सर राउंड मुवींग टू द नेक्स्ट सेगमेंट तो म्हळ्यार प्रँक भरपूर इंटरेस्टिंग आशिल्लो परत एक फावट तुमकां सांगता की जेन्ना तुमच्या कडेन हो प्रँक केन्ना अशें जाता पळय तेन्ना स्पोर्टिंग स्पिरिटान घेया ना की हर्ट जावन कारण आमचो एकूच हेतू आसता की आमी एंटरटेनमेंट करपाक सोदता लोकांक हांसोवपाक सोदता सो प्लीज तुमी खूब लायटली घेयात एंड हर्ट जायनासतना एंड वॉच दीस प्रँक तुमकां खरेंच खूब आवडटलो
बाय मातशी बाई मातशी गाडी बँड करता टायर काडूंक जाय आसलो टायर काडूंक जाय आसलो रे मातशी गाडी बँड करता पंचर जालें हय ही बुलेट मातशी बँड कर मरे चलो बँड जालें बँड कर ओके पता रे टायर काढ गाडीचे टायर तोडता गाडी टायर तोड राव तू राव तुझ्या मनीस म्हणतो तुझं म्हणे टायर तोडता एक मिनिट पोलिसांक पळयता राव कितें रे तू खंय वतालो तू खंय राव पुलिसांक घेवन मरे तुजो मनीस तो कोण तो चल तू कित्याक गाजवून तुका खबर आसा तेजी गाडी का म्हणून मग तू कित्याक गाजवून गेलो चावी पयली ताजे कडेन आसली चावी चावी म्हाजे कडेन आहा मरे म्हाज्या गाडयेची लायब्ररी नाशिल्लो म्हणटा आनी वयल्यान तो कोण रे तुजो मनीस मरतो तेका आफय तू नाल्यार हांव नाका तेका आफय तू मग तुम्ही दोघी जाण कितें करताले तर प्रँक करताले फ्रॉम प्रुडंट मीडिया आमचो कॅमेरामॅन तुका पळयता कूल डावन थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू नायस थँक्यू व्हेरी मच भाई मातशें हेल्प करता टायर काडून जाल्लो गाडयेचो बँड करता गाडी ही गाडी बुलेट बैंड करना है हाँ ओके राव रे टायर कटता टायर निकल रहा है टायर निकल रहा है टायर चोरी कर रहा है इधर नहीं वो चोरी वो तुम्हारा आदमी है मेरा आदमी नहीं है मेरे को बोला तू क्या कर रहा था उसके साथ मेरे को बोला मेरा पुलिस को बोला पुलिस को रहता है ये होटल सामने तो क्या कर रहा था इसके साथ ओ भाई मेरे को बोला मेरा बाइक है मैं टायर वो सेट कर रहा हूँ क्यों क्या सेट कर रहा था वो टायर में उसके बाद चाबी था चाबी मेरे पास है ना रे मेरा होटल वो है मेरा होटल में रुकते हैं आप लोग आप सब लोग दोनों होटल में रुकते हैं मेरे को पता नहीं कौन है वो अब बाद में वो टायर उसके साथ क्यों निकल रहा था मेरे को गॉड की प्रॉमिस मेरे को नहीं पता कौन है वो बाद में वो बोला भाई मेरे को बोला मेरी हेल्प करेगा तू क्यों बैंड किया तेरे पास उसकी का चाबी देखा भाई मेरे को वो टायर लेके भेजा मेरे को नहीं पता किसी का भी टायर निकालेंगे आप लोग भाई मेरा होटल में रहता है पुलिस को कॉल कर लो आप मैं मेरे को नहीं पता था वो कौन है मेरे को नहीं पता उसके साथ बात कर रहा था मेरे को मां कसम मैंने कोई बात नहीं की तो उसके साथ क्या कर रहा था तू भाई मेरे को बोला मेरे को हेल्प चाहिए मैं इससे हेल्प करने आया किसी को भी ऐसे किसी को भी टायर निकालेंगे हेल्प किया तो मेरे को वो बोला टायर कर रहा हूं लेकिन तुझे देखना चाहिए था उसकी बाइक है या नहीं है मेरा टायर निकल रहा था आप लोग मेरे को नहीं पता था cool आई एम फ्रॉम टीवी चैनल वी आर जस्ट शूटिंग अ प्रैंक एंड माय कैमरामैन इज देयर शूटिंग भाई छोटासा हेल्प चाहिए था ती गाडी मला मातशी बँड करताले टायर काडून जाल्ले रे पंचर ऑफिसाचें काम लागून येता एक 5 मिनटां खातीर मरे रोखडो काडटा न्ही हांव काडपाचें मागीर घालतलो ना काडून व्हरता ना घालपाचो ना तो पंचर जाला मरे तो थंय व्हरोंक जाय काडून ही बँड कर मातशी बँड कर बँड हय तुज्या सायडीक ओडून जाय हय तसोच धर आं सारकें लय मरे रे वांकडें आकडे न्ही ए खंय राव रे ए कोण रे तो हां तू गाडीचे टायर काडटाले तुम्ही ना मरे हां कितें करताले धर मरे तो खंय गेलो रे सांगला रे म्हाका सांगला धर मातसो टायर काडटा तू खंयचो हांव ऑफिसान काम करता मरे टायर तुम्ही काडटाले
अरे बाबा ना म्हाका खबर ना रे मग तो कित्याक तर तुका सांगला टायर काड तू कित्याक म्हाका कळलं ते गाडी तेजी गाडी ती होय चावी माझ्याकडे आहा मरे तेजी गाडी तू म्हाका सांगला मरे तेजी गाडी म्हणून हांव ऑफिसा लागून सोयरे आठ एक घेवपाक येयला मरे अरे ते दिवंक रे तू त्याच्याकडे तू असा अरे ना रे बाबा हांव ऑफिसान तापता कित्याक रे तू गाडी माझी मरती तुझ्या असलं म्हाका कितें खबर ओके ओके कूल कूल थोडं आम्ही बरे टीव्ही चॅनलाचेर आम्ही शूट करताले प्रँक आम्ही सॉरी कूल डाऊन अरे तो आमचो मनीस इज माय एक्टर तू केन्ना अशी कोणाची गाडी घेऊ नका आम्ही फक्त अवेअरनेस करता केन्ना कोणी सांगले जाल्यार कोणा दुसऱ्याची गाडी असू शकता चोरी करपाक शकता तू रडा कूल डाऊन तू रडपाक कित्याक पावलो रडक ना रे तू ताका हाय म्हण ताका कॅमेरामॅनाक एकदा हाय म्हणो भितर चलो बाय थँक्यू बाबा भाई एक हेल्प करता धाकटी मातशी गाडी मरे बेंड करून जाल्ली रे गाडी थोडा बेंड करना था क्या ना टायर पंचायत से निकालना है टायर हाँ गाडी थोडा बेंड करायचं काय टायर पंचायत आहे ना ते काढायला पाहिजे हो त्या बघ साईडनं करा बाहेर हे जोडबंडी असं बाबा हे ए ए ए जाओ रे क्या रे टायर तोड़ता हमारा नहीं मालूम किसका है वो बोला तुम्हारा आदमी है नहीं हमारा नहीं है तुम्हारा आदमी है वो क्या बोला मालूम है क्या तुम टायर निकल रहा था मेरा नहीं मैं कौन निकल रहा था वही निकल रहा था वो तो पुलिस को बुला दे क्या कर रहा है तू चोर हाँ वो क्या बोला सर मेरे को ये काम से है मैं जो खाना खाने जा रहा था वो बोला भैया थोड़ा टायर तो निकाल टायर निकल रहा है तुम लोग हमारा बेच रहा है नहीं सर माँ कसम सर मैं नहीं लेकिन क्या कर रहा था इधर तू नहीं सर वो बोला सर उसको पकड़ो माँ कसम खाना खाने जा रहे थे हम वो बोला भैया टायर पंचर हो लेकिन यहाँ पे उसके साथ क्या बात कर रहे थे तुम मैं बात नहीं कर रहा था सर मैं अभी वहाँ से मैं चीज लेके आ रहा था तुम उसके साथ बात करके मेरा टायर निकल रहा था ना रे कसम नहीं सर उसको क्या कर रहा था वो तुम्हारा आदमी है या नहीं सर तुम दोनों उसके साथ है नहीं सर कौन है उसको बुलाओ उसको बुलाओ उधर ही गया सर कौन कसम तुम्हारा आदमी है आई शपथ सर माहित नाही सर आम्ही तर काम करतो सर आम्ही जेवायचं आलो हे बघा तुमचा माणूस होता ना तो नाही सर आई मग तुम काय करत होता माझ्या गाडी बरोबर काय केला माहिती आहे का आम्हाला तुम्ही टायर काढत होता माझ्या गाडीचा नाही सर शपथ नाही हो सर आई शपथ नाही हो आई शपथ नाही कुल 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 आम्ही एक टीव्ही चॅनल मधून आहोत आमचे कॅमेरामॅन तुम्हाला शूट करतो आम्ही प्रँक करत होते जस्ट मस्करी करत होतो थँक्यू तो आमचाच माणूस आहे तो घाबरू नका आमचाच ॲक्टर आहे एकदा कॅमेरामॅनला हात दाखवा जरा थँक्यू बाय बाय टेक केअर ओके फ्रेंड्स दॅट्स इट आयच्या ह्या एपिसोडान तुमच्या खातीर इतलेच आशिल्ले पूण नेक्स्ट विकाक परत एक फावट आमी आनीक काय गोष्टी नव्यो घेवन येतले तुमच्या खातीर कारण ह्या विकानूच उर्बा 2017 हो इव्हेंट जावपाचो आसा 9 आनी 10 तारखेक आमी नक्की थंय आसतले आमची टीम आसतली जो तुमच्या वांगडा आमी गजाली करतले तुमकां काही क्वेश्चन्स विचारतले एंड गेम्स सुद्दां आमी खेळपाक शकता थंयसर सो प्लीज डू कम 9 आनी 10 तारखेक उर्बा जो जावपाचो आसा कुंकळ्ळेच्या ग्रावंडाचेर सो जर तुका कितें आतां सजेशन्स दिवपाक जाय आमच्या ह्या एपिसोडा बद्दल जाल्यार प्लीज 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 आमची एक पेज आसा फेसबुकाचेर यू आपण ती विथ सचिन ताजेर चल एंड म्हाका मेसेज करपाक शकता तू किंवा features@prudentmedia.in हाजेर म्हाका तू ईमेल करपाक शकता सो तुजे सजेशन्स म्हाका जाय आनी नक्की कितें जर तुका नवें पळोवपाक जाय जाल्यार तू म्हाका सजेस्ट करपाक शकता सो आयच्या एपिसोडान तुमच्या खातीर इतलेच सो नेक्स्ट विकाक परत एक फावट मेळुया टील देन टाटा बाय बाय टेक केअर बाय